नमस्कार, हांव विनोद नाईक. आयचे रेसिपी आसा हिरवे चिकन करी. अर्द किल कोंबी आसा, थाय पीस घेतला हांवें. लिंबू कातरून घेवया आणि एक लिंबू पिळप हे चिकनान बरें मॅरिनेट करपाक. तर चिकनाचो वास वयतलो. आणि मीठ हे हिमालयन सॉल्ट घेतला हांवें. हिमालयन सॉल्ट ना जाल्यार मोठें मीठ गोंयांत मोठें मीठ वापरता हांव. चडशें मोठें मीठ म्हज्या जेवणान. आता एक लिंबू हेतून पिळून घेवया. हेतून जातलें कितें, हिरवे जे चिकनाचे वास येता न्ही सगळे वतले. आणि हळद ताजे कुटून घेता आणि पावडर करून घेता. हळद, मीठ आणि लिंबू ज्यूस लावून मिक्स करून घेवया आणि अर्द वर दवरया. तेन्ना पर्यंत आमी मसालो कशें तयार करपाचें तें पळोवया. तर सामग्री हांगासर आसा. तिकी हे भाशेन तिकी आहा आनी मातशें पावडर करून घेतले बरें अशें रगड्यार. डायरेक्ट मिक्सरान घातल्यार ब्लेड पिड्यार जाता. जिरे घातला 1 टेबल स्पून. मिरयो 15 ते 20, 8 ते 10 लवंग आणि हे ड्राय पयलीं वांटून घेवया. हे पावडर जाले उपरांत मागीर आमी कोथमीर घालया, ओली कोथमीर. एक चुडी आसा. बरें धुवन घेवन सारकें उदक काडून वांटप करया. आले हे पळया, इतले आले लागतले आमकां. 6 ते 8 लसणाची पाकळ्यो. हे हिरवी मिरसांग 4 ते 5 आणि अर्दो टीस्पून हळदी पिठो. उदक घालया. इल्लें उदक घालून बरें वांटप करून घेवया. हे जाले आमचे हिरवे मसालो तयार. आता 2 कांदे घेता हांव आणि बारीक शिनून घेता. आता आमचे फ्राईंग पॅन तापले उपरांत आमी हे कांदो तळसून घेवया. नॉन स्टीक पॅन हांव म्हाज्या किचनान वापरना. तुमकां म्हाज्या खंयच्याच व्हिडियोन नॉन स्टीक पॅन दिसपाना. आता कायल तापले उपरांत तेल घालया. 5 टेबल स्पून तेल आसा. आता घालता कांदो बारीक शिनलेले आसा. रोखडे शिजतले. बरें तळसून घेवपा जाय. कांदे बरें नरम जावपा जाय. चड कलर नाका आमकां हांगासर. मातशें सॉफ्ट जाल्यार पुरो. असले फ्राईंग पॅन वापरत एकदम बरें. नॉन स्टीक पॅन जिवाक बरें न्हू, ताका लागून नॉन स्टीक पॅन शेफडॉन किचनान तुमकां दिश्टी पडपाना. आतां हांव कितें करता, एक टोमाट बारीक शिनून घेता. एक मिडियम सायज टोमाट आसा, हे भाशेन शिनून घेता आणि हेय बरें तळसून घेवया कांद्या वांगडा. मसालो आमचो तयार जाल्लो आसा. आता घालया चिकन. मॅरिनेट केल्लें चिकन आता घातलां हांवें. आणि चिकनू आता हेज्या वांगडा तळसून घेवप आमी. हातून तुमी गोवन विनेगर पासून वापरतात थोडे लोक, तर हांव हिंगासर वापरना. गरज ना एक्चुअली. आमटाण चड जातलें आमट आमट आणि तितली मजा येवपाना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी वापरात. आता आमी घालया हिरवे मसालो. सारके दळून घेवया.
थोडे जाण क्रिमूय घालतात, थोडे जाण कोकोनट मिल्कूय घालतात, ते दुसरे भशेन, हे दुसरे भशेन. इल्लो उदक घालया, चड दाट जाल्लें आसा. मिक्सरान कितें उरलेले बिल्लेले आनी उदक घालप, सारके पुसून काडप. पळयात, आतां एक फावटी गॅस चड बॉयल जावपाक लागली की ना मातशें बारीक करप आनी ताका शिजून दिवप आनी इल्लें उदक घालता आनी इल्लें उरलेलें मिक्सरान उदक आनी त्या हिसपान बरें मिक्स करून घेयात. चिकन ऑलरेडी सील जाल्लें आसा, चड टायम लागपाना शिजपाक. आतां टेस्ट करून पळोवया आमी. पळय आतां तेल सुटपा जाय वयर, वयर तेल येयलें न्ही. आतां सारकें सुटोंक ना पळया, सारकें वयर तेल सुटपाक लागलें काय ना जालें तुमची कडी तयार. चॅक करून पळोवप. जर तुमकां हांगासर बटाटे घालपाक जाय जाल्यार बटाटे पासून घालपाक शकता तुमी, पण चडान चड बटाटे घालनात लोक. घातल्यार जाता, थोडे जाण घालता, थोडे जाण घालना. हे जालें आमचें चिकन ग्रीन हिरवें चिकन तयार. एकदम बरो वास येवपाक लागला, पळयताच भूक लागतले. तर हे जालें आमचें चिकन तयार. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडियोन. तुम्ही जर हे रेसिपी घरा कडेन ट्राय केल्यार म्हाका सांगात तुमचे एक चिकन करी कशें जाल्यात. मेळ्या तेन्ना पर्यंत. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडियोन आनी कितें तरी नये करया. देव बरें करूं.